बिरेस्तारा गोमंतक टीव्हीचो दुसरो वर्धापन दीस। ह्या निमतान गोमंतक टीव्हीन पीपल फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या जाळवणदारां वांगडा चर्चा सत्र घडोवन हाडले। हे चर्चा सत्र तुमकां बिरेस्तारा पळोवपाक मेळटले, तेन्ना सगळ्यांनी हे चर्चा सत्र मुजरत पळोवचे। निलेशाक रडपाची गरज ना, ताणे पक्षा खातीर केल्लो मंत्रीपदाचो त्याग फुकट वचचो ना, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। कुडचडेच्या समाजीक भलायकी केंद्राच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयतालो। कुडचडेचे समाजीक भलायकी केंद्र दुसरे उपजिल्लो हॉस्पिटल म्हणूनय मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार जाहीर केले। सगळ्यो सुविधा आतांच दिवप शक्य ना, पूण जाता तशें ह्या हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दितले, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। दिल चाहता है सारख्या बॉलिवूड सिनेमांच्या शूटिंगाक लागून फामाद आशिल्लो शापोरा किल्लो याद आसा तुमकां? मात आतां थंय वचपाचें ना। रस्त्यार उडयल्ल्या कोयराक लागून वाठारांत सामको हळशिकावणो वास पसरला। आयज ह्याच किल्ल्या कडेन वतले जाल्यार तुमकां नाक तोंड बांदून वचचें पडटलें। पर्यटन थळ आशिल्ल्या ह्या शापोरा किल्ल्याचेर वचपी रस्त्यार पडिल्ल्या आडसरांच्या कोयराचो हो ढीग। ह्याच कोयराक लागून वाठारांत हळशिकावणो वास पसरला। रस्त्याचेर उडयल्लो हो कोयर सुणी, गोरवां तशेंच कावळे येवन चोच मारून व्हरतात आनी लोकांच्या दारांनी व्हरून उडयतात, अशी ह्या थळाव्यांची कागाळ आसा। कारापूर वाठारांत भर लोकवस्ती कुशीकच्या सुकिल्ल्या तणाक उजो लागपाची घडणूक घडली। उजो लागिल्लो थंय गाडयो पार्क करून दवरिल्ल्यो। उजो पालोवपी दळाक कळयतकीच उजो पालोवपी दळान उज्याचेर वेळारच नियंत्रण हाडिल्ल्यान वायट घडणूक टळ्ळी। पंतप्रधान विश्वकर्मा योजने खातीर 29,000 गोंयकारांनी नोंदणी केल्या। जानेरच्या 4 वेर ताच्या खातीर प्रशिक्षण कार्यावळ घडोवन हाडटले। ते भायर ह्या येवजणे अंतर्गतच्यो सवलती तांकां भेटयतले। केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री राजीव चंद्रशेखर हस्तुकी ह्या कार्यावळीचे रवींद्र भवन मडगांव हांगासर उक्तावण जातले, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगले। मंगळारा राती फोंड्या खांडेपारा टेम्पो आनी स्कूटरी मदीं भिरांकूळ अपघात जालो।
या अपघातात दुचाकी चलोवपी सुरेश नायक हाका मरण आयले। मजगती फोंड्या वतना लोक नो एंट्रीचो रस्तो येरादारी खातीर वापरतात, ताका लागून अपघात जातात। तेन्ना हो रस्तो आतां येरादारी खातीर बंद करतले, अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो अभियंतो आनंद वागुर्मेकर हांणी सांगलें। गोयच्या तरणाट्यांक नोकरी दिवप उद्देजकांची नैतीक जापसालदारकी। गोंयांतले तरणाटे सुटी घेतात, पूण जेन्ना काम आसता तेन्ना सदांच तेच पयलीं कामाचेर येतात। ते खातीर गोंय उद्देगीक संघटनेचे कार्यकारी वांगडी दामोदर कोचकर हांणी नोकऱ्यांनी तांकां प्राधान्य दिवचें अशें मत उक्तायलें। मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उद्देगांक घेवन नव्या उद्देगीक धोरणाचेर चर्चा केली। ह्या वेळार ते उलयताले। IIT खातीर निश्चित केल्ली जमीन प्रकल्पा खातीर योग्य आशिल्ल्याचें मत तज्ञ समितीन नोंदयला। IIT खातीर निश्चित केल्ले जमनीची तज्ञ समितीच्या वांगड्यांनी पळोवणी केली। तांणी तोंडी मत नोंदयल्लें आसलें तरी लेखी हयकार येवपाचो आसा, अशें सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें। डॉमिनिक डिसोजाच्या जामीन अर्जाचेर बुधवारा आशिल्ली सुनावणी फुडें धुकल्ल्या आनी ताका 1 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। धर्मांतर आनी जादूटोणो ह्या प्रकरणात डॉमिनिकाक अटक केल्ली। अटक केल्या उपरांत रोखडेच छातयेंत दुखपाक लागिल्ल्यान ताका सध्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो। उपरांत बुधवारा ताका हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज मेळ्ळो। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। संजीवनी साखर कारखानो सुरू करची ही मागणी उपोषणाक बशिल्ल्या ऊस उत्पादकांचे उपोषण दुसऱ्या दिसाय चालूच आशिल्लें। आंदोलनाक बशिल्ल्या शेतकारांची विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी भेट घेतली। मागणी मान्य जाय मेरेन कशेंच उठचे ना अशी भूमिका शेतकारांनी घेतल्या। संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपा खातीर ऊस उत्पादक शेतकार उपोषणाक बसल्यात। सरकार संजीवनी साखर कारखानो वा इथेनॉल प्रकल्प सुरू करना तो मेरेन साखळी उपोषण चालूच दवरतले अशी भूमिका शेतकारांनी घेतल्या।
उद्देगीक वसणुकीच्या प्रतिनिधींक विश्वासांत घेवन गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळान कांय महत्वाचे निर्णय घेतल्यात. कितल्योशोच सुविधा सिंगल विंडो सिस्टमा खाला ऑनलायन उपलब्ध करून दिल्यात. ताका लागून उद्देगांक आतां चड कास्तीक जावची ना अशें महामंडळाचो अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्डान सांगलें. अनमोड घाट 5 ते 25 जानेवारी मेरेन जड वाहनां खातीर बंद करपाचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. ल्हान गाडयो रामनगरा सावन अनमोड वचपा खातीर रामनगर तिने घाट मार्सगाळ हो मार्ग दिला. रेल्वे रुळाच्या दुपटीकरणाच्या कामाक लागून रस्तो बंद करपाचो आदेश जिल्लो अधिकाऱ्यान दिला. जड वाहनांक आळनावर तालापूर येल्लापुरांतल्यान गोंयांत वचपाक मार्ग दिला. मोपा विमानतळार काम करपी CLR कंपनीच्या 80 कामगारांक HRन सुविधांची म्हायती दिल्ली ना. CLR कंपनीची HR कामगारांक सुविधांची म्हायती दिना जाल्यार GMR कंपनीक वचून मेळटले असो निर्णय कामगारां सयत समाज वावुरपी जितेंद्र गांवकारान घेतला. मोपा विमानतळार CLR कंपनीच्या 80 कामगारांक कितलो पगार, कितले PF तशेंच जे 18 रुपया कट करतात ते कसले ह्या सुविधांची म्हायती कामगारांक HRन दिल्ली ना. ह्याच संदर्भात HRक पत्रय भेटयले. गोमंतक टीव्हीन प्रसारीत केल्ल्या शापोरा कोयर हॉटस्पॉटाची बातमेचो इम्पॅक्ट रोखडोच मेळ्ळो. सुणी, गोरवां तशेंच कावळे चोच मारून हो कोयर लोकांच्या दारांनी हाडून उडोवपाक लागिल्ले. देखून ह्या वाठारांतल्या थळाव्यांक खूब त्रास सोंसचे पडले. हाचे आदीं पंचायतीक कळीत करून लेगीत हाचेर कोणेच दखल घेवंक नाशिल्ली. मात आतां पंचायतीन फकत रस्त्यावयलो कोयर उखल्ला. रस्त्या कुशीक कोयर तसोच आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वाठारांत फक्त जोनूच कोयर उखलपी गाडयो आशिल्ल्यान ते नेमान कोयर उखलूंक पावनात. फुडाराक अशी परिस्थिती उप्रासली जाल्यार रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून एका तरणाट्याक जीव वगडावचो पडलो. पूण स्मार्ट सिटीचे कंत्राटदार, आमदार आनी अधिकारी अजून ओग्गी आसा. मरण पाविल्ल्या भुरग्यांक दोश दितात. स्मार्ट सिटी फुडाराक आनीक कितले जीव घेतले काय ही चिंतेची गजाल जावन रावल्या. स्मार्ट सिटीच्या फोंडांत मरण पाविल्लो आदल्या नगरसेवकाचो पूत आयुष हळर्णकर आपल्या मस्तीक लागून मरण पावलो अशें सांगून सरकार आनी कंत्राटदार आपले हात साफ करपाचो यत्न करतात अशी चर्चा आतां पणजेत जावपाक लागल्या.
तुमकां आयकून अजाप दिसतले, पूण हय, मेल्लो मनीस जितो जावन घरा आयला. आक्षीचो 59 वर्साचो मिलाग्रीस 2 म्हयन्या उपरांत जितो जावन घरा आयिल्ल्यान सगळ्यांकूच अजापाचो धक्को बसला. ताचे जाले अशे 2 म्हयन्या पयलीं एका अनवळखी मनशाची कूड आक्षे पुलिशेक मेळिल्ली. पुलिशेन आनी ताच्या घरच्यांनी लेगीत ही मिलाग्रिसाची कूड म्हणून वळख पटयल्ली. त्या उपरांत ताचो पोस्टमॉर्टमूय जाल्लो. ताचे कुडीचेर निमणे संस्कारूय केल्ले, पूण मेल्लो मिलाग्रीस 2 म्हयन्या उपरांत जितो जावन घरा आयिल्ल्यान ताच्या घरांतल्याकूच न्हय तर वाड्यावयल्या लोकांक लेगीत अजापाचो धपको बसला. गोयचे फामाद पाव तशेंच नुस्त्याची कडी आनी शीताक GI टॅग मेळपा खातीर सरकारी पावंड्यार यत्न सुरू आसात. हाचे खातीर अधिकाऱ्यांनी फुडाकार घेतला आनी कागदपत्रां तयार करपाक सुरवात जाल्या. थळाव्या लोकांकडल्यान आनी रेस्टॉरंट उद्देगांतल्या वांगड्यांकडल्यान सुचोवण्योय मागयल्यात. मडगांव मार्केटांत उजो लागपाच्यो घडणुको वाडत आसात आनी उजो नियंत्रणांत हाडपाक उदकाची सोय ना म्हणून दुकानदारांची कागाळ आशिल्ली. आतां मडगांव मार्केटांत टाकी बांदपाक जागो पळोवपा खातीर बुधवारा आपतकालीन वेवस्थापन पंगडा वांगडा दक्षिण गोंयचो जिल्लो अधिकारी, मडगांव पालिकेचो मुख्य अधिकारी, DYSP आनी हेर अधिकाऱ्यांक घेवन जोड पळोवणी केली. तशेंच हेर मुद्द्यांचेर ह्या जोड पळोवणेक चर्चा जाली. गोंय उद्देग उदरगत महामंडळान नवीन नेमावळ हाडल्यात. उद्देगांक परवान्या खातीर भाण जरे नासतना सिंगल विंडो क्लियरन्सा वरवीं तांकां परवाने मेळटले. तशेंच बऱ्यांतले बरे उद्देग गोंयांत येवचे म्हणून दोनापावला इन्व्हेस्ट गोवा ही परिशद जातली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री हस्तुकी गोंय उद्देग महामंडळाच्या नव्या लोगोचें अनावरण जालें आनी ताणें उद्देग वेवसायिकां बरोबर चर्चाय केली. बायलां उद्देगीक स्टार्टअप प्लांट होल्डरा खातीर सवलतींची घोशणा मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केली. माटवे दाबोळे वाठारांत पेट्रोलाच्या गळटेक लागून जाल्ल्या प्रदुशणा खातीर थळाव्या लोकांक वेगवेगळी दुयेंसां जावपाक लागल्यात. बायतले प्रदुशीत जाल्लें उदक पिल्ल्यान लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. तशेंच कातीचो संसर्ग जाल्ल्यान लोक सामकेच भियेल्यात. जो मेरेन संजीवनी साखर कारखानो सुरू करना तो मेरेन
गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेचे वांगडी साखळी उपोषणाक बसतले। सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करून शेतकऱ्यांक प्राधान्य दिवचे। तशेंच या उपोषणाक तेको दिवपाक महाराष्ट्रातले शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील गोंयांत आयल्यात। हांव पोर्तुगेजांक सलाम करता। तांकां लागून गोंयची 80% उदरगत जाल्या। पोर्तुगेजांक लागूनच गोंयकार भायर वचून काम करपाक शकतात। गोंयकार पोर्तुगेज पासपोर्ट करून विदेशांत वतात आनी मतदान करपा खातीर गोंयांत येतात। देखून तांकां दोन्ही पासपोर्ट दवरपाची मेकळीक आसपाक जाय, बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चिल आलेमांव सांगता। मडगांव मार्केटांतल्या दुकानांक कांय दीस आदीं उजो लागिल्लो। ताचेर चर्चा करपा खातीर जिल्लो आपत्ती वेवस्थापन समितीच्या अध्यक्षाच्या अध्यक्षपणा बसका जाली। ह्या बसकेक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामतूय हाजीर आशिल्ले। दोनूय बाजारपेठेचे सुरक्षेचेर खासा करून वेगवेगळ्या विशयांचेर लांब चर्चा जाली। पुराय मार्केटांतल्या दुकानांचे उजो पालोवपी आनी 20 खाते ऑडिट करून फुडल्या 10 ते 15 दिसांनी अहवाल सरकाराक सादर करपाचे थारायले, अशी माहिती मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी दिल्या। ऑल इंडिया फेर प्राइस शॉप असोसिएशनाच्या अंतर्गत केपें तालुक्यांतल्या राशन दुकान धनियांनी एका दिसाचें आंदोलन केलें। ह्या वेळार सगळ्या धनियांनी एकठांय येवन तांच्यो सगळ्यो आदल्यो तशेंच नव्यो मागण्यो पुराय जावच्यो म्हणून केपेंच्या नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक निवेदन दिलें। नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर सोमारा रातीं येरादारी पुलिसांनी दिवचल शारांत ड्रंक अँड ड्रायव्ह मोहीम राबयिल्ली। सोरो पिवन लोक कशाय कश्यो गाडयो चलयतात। हालीं अपघाताचे प्रमाण वाडपाक लागल्यात। हे खातीर येरादारी पुलीस ही मोहीम राबयतात। सोमारा रातीं दिवचल शारांत सोरो पिवन गाडी चलोवपी 3 वयर केशी मेळ्ळ्यात, अशी माहिती येरादारी पुलिसांनी दिल्या।